नीट पेपर लीक जावपान कॉक्रोच जनता पार्टीची चळवळ आता देशभर चर्चेचो विषय जावपाक लागला। दिल्लीच्या जंतर मंतर सावन सुरू जाल्ली ही चळवळ आता संसद भवना मेरेन पावल्या। विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांक लागून सरकारा आड घोषणा, पुलीस लाठीचार्ज आणि वाडत वचपी राजकीय संघर्ष। आयज पुराय देशाचे लक्ष हे चळवळीच्या फुडल्या टप्प्याचेर केंद्रीत आसा। मजगती शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हांचो राजीनामो दिवचे अशी मागणी काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीन केल्या। नीट पेपर लीक प्रकरणात न्याय आणि शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करपाची मागणी करपाक सुरुवात केल्ल्या आंदोलन आता व्हड भौशीक चळवळीचे रूप घेवपाक लागला। दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर हजारांनी विद्यार्थी आणि समर्थक परत एक फावट रस्त्यार देवले। सोमारचे संसदेच्या मोर्चा वेळार अराजक जाले उपरांत आंदोलन चड खर जाले। निदर्शकांचे लाठीचार्ज आनी टियर गॅसाचो वापर केल्ल्याचोय आरोप केला आणि जायते निदर्शक जखमी जाल्यात अशेंय म्हणटात। तशेंच पुलिसांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांक जखमी केल्ल्याचोय दावो केला। मजगती आंदोलनाचे फुडारपण करपी अभिजीत दिपके हाणें मंगळारा लेगीत मोर्चा चालूच उरतलो अशें स्पश्ट केले। देशभरातले समर्थक दिल्लीक वचपाक लागल्यात आणि जंतर मंतराचेर राजकीय फुडाऱ्यांची हजेरी वाडत आसा। विरोधी फुडारी राहुल गांधीन जखमी विद्यार्थ्यांक मेळून सरकाराक लक्ष्य केला आणि शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हांचो राजीनामो दिवपाची मागणी केल्या। दुसरे वटेन केंद्र सरकाराची हालचाल सुरू जाल्या। शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि गृहमंत्री अमित शाह हाणें बसका घेतली जाल्यार निदर्शकांच्या शिष्टमंडळान केंद्रीय मंत्री JP नड्डा हांची भेट घेत निवेदन भेटयले। या सगळ्या घडामोडींनी आंदोलनाचे मुखेल मुखामळ सोनम वांगचूक हांचे भलायकेचेरूय लक्ष ओडून घेतला। दिल्ली उच्च न्यायालयान तांकां उपचारा खातीर सफदरजंग हॉस्पिटलांतल्यान गुरुग्रामांतल्या मेदांता हॉस्पिटलांत व्हरपाचो पर्याय सुचयला। मजगती विद्यार्थ्यांचेर हिंसाचार केल्ल्यान गोंयच्या आप युवा फाट्यान भाजपाचेर खर टिका केल्या। कागदपत्रां, विद्यार्थ्यांचो बोवाळ आनी सरकाराची भुमिका ह्या तीन प्रस्नांक लागून राजधानी दिल्लीत संघर्शाक लागून आनीक पेटपाची शक्यताय आसा। के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. This is Dharmendra Pradhan. He's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? The youth. एक peaceful protest आम्ही ऑर्गनायज केल्लो. सगळे भुरगे बरे भाशेन करताले थिंगा peaceful protest. पूण जायत्या भुरग्यांक मार पडलो, फार पडलो, रगत गेले भुरग्यांनी. आणि हे कित्याक म्हणल्यार वयता त्यो एग्जामीक सगळे डिफरंट टायप्स ऑफ लीक, एग्जामी लीक जातात, पेपर लीक करीत रावतात. आणि अशेंच आमचे
इंडिया भायर सगळे पळय हेच चलत आहा, कोणीच आवाज करना. पूण जेन्ना युथांनी आवाज केलो तेन्ना एक भिरांत येयली. ही बीजेपीक पार्टीक भिरांत, एक युनिटी पळयली, भुरग्यांची युनिटी पळोवन आज बीजेपी भिले. लाखभर यूथ पिसफूल प्रोटेस्ट करता आसतना आज बीजेपीनूच सांगलें की भुरग्यांक मारात म्हूण तुमी. बीजेपीनूच केलां हें सगळें, भुरग्यांक मारून तेमचें सगळें फोडून उडयलें. आज बीजेपी एक एंटी यूथ पार्टी जाल्या. भारतीय जनता पार्टी इज अ एंटी यूथ पार्टी. नीट पेपर लीक प्रस्ना संबंधी सरकाराड निषेधांची माळ चालूच आसा. सोमारा निदर्शकांचेर लाठीचार्ज जाले उपरांत संसदेत पुराय दीस बोवाळ जालो. निमाणे संसद फाल्यां मेरेन स्थगीत दवरली. संसदेंतल्या निषेध आनी बोवाळा उपरांत नीट पेपर लीक प्रस्ना विशीं मंगळारा प्रधानमंत्री निवासस्थाना भायर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आनी हेर फुडाऱ्यांनी धरणे आंदोलन करपाक बसले. ह्या निषेधा वेळार सरकारा आड नारेबाजी जाली. हाचे उपरांत दिल्ली पुलिसांनी काँग्रेसीच्या जायते फुडाऱ्यांक राहुल गांधी, समाजवादी पार्टीचे अखिलेश यादव तशेंच हेर भाजपा विरोधी खासदारांकय ताब्यात घेतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.